paducami sembiang. Beri satu cetau, sejak ketmik lisau, matau tuje bisa. Beri satu cetau, sejak ketmik lisau, matau tuje bisa. Servis pura amca mukal resnara, kakultara amca mukal posnara, nititara amca wudmun subdara, belitan manun gitenya tatara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज इगर्ज मता मिसां वायतार आचरण करता आणि आयच्या दिसा आमकां चक्रवर्तीक दिवंक आणि देवाक दिवंक उलो दिला. देवान आमकां तसोच आत्मो दिला आणि त्या देखून आमकां आमची दोतोन शिकयता आमी ताची सेवा करूंक, ताचो मोग करूंक आणि ससनाक ताचे थंय जियोंक आसा म्हणून. त्या देखून ससनाक ताचे थंय जियोंक आमी देवान दिल्लो तो आत्मो प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान जिवन ह्या संवसारांत देवाची दया माया, देवाची काकळूत आणि देवाचें बरेपण परगटूंक आसा. आणि त्या बऱ्यापणाक साक्ष दितना आमी मिसांव जाता. जशें जेजू बापाचें मिसांव जावन ह्या संवसाराक आयलो, तशें जेजून आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यांत ताचें मिसांव जावन आणि ताची काकळूत दया माया आमी वर्णितना आणि ती आमच्या जिवितांत दाखयतना आमी तेंच मिसांव जाता. त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाची कृपा आणि बोळ मागया. आमी अस्कत आमी दया दाखोवंक, बोगसोने दिवंक, तशेंच एकामेकाचो मोग करून क्रिस्ताक साक्ष जावंक सुकल्यांव देखून आमच्या पथकांची दूख धरया आणि हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमची काळजां आयतीं करया. सांगाता मागया. हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kakut Sumya kakut Krista kakut Krista kakut Sumya kakut Sumya kakut Mahima Deva kun sergi Ani shanti taca ista samsari Servis pura Deva sergi caraya Serput
बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थया महिमेवंत देवा सर पदवीदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरे करूंक आमकां फोव कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक कळती करूंक तांच्या रायाची शास्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशे दारवटे दांपून उराना जावं सर्वेस्पोरान ताचो हात घट्ट धरला. त्या आपल्या अभिशक्ताक सिरुसा सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मणाचें नांव दिलां. हांव सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदें दिता आस्तमे पर्यान सगळ्या मनशाक कळीत जावच्याक तुका म्हजी ओळख ना जाल्यारूय हांवें तुका शास्त्रां दिवन आयतो केला. हांव सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच ना. देवाचे उतार हें देवाचे वडुपकार. पृथ्वी आनी महिमा सर्वेस्पोराची म्हणून वळखून घेया. पृथ्वी आनी महिमा सर्वेस्पोराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पोराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पोराक सद्गीतां गाया. जनांगांमध्ये ताची महिमा परगट करा. सरपर्जांक ताची विस्मिता कळया. पृथ्वी आनी महिमा
सर्वेस्पोराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पोर कोरो स्वर्तो सरस्तुती फावो जालो. सर देवा मोदे तो बी जय जालो. जनांगांचे देव फकत बोंबी. पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पोराची म्हणून वळखून घेया. पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पोराची म्हणून वळखून घेया. तुमच्या भावार्थ असो मोगा असो आनी बरवश असो आमी सदांच उगडास काडटा. सा पावलोन तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलो पयल्या पत्रांतलो आरंभ. पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयतें तेसलोनिकांत आसतले पवित्र सभेक बरोवची कृपा आनी शांती तुमकां. तुमच्या समेस्ता पासो सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर बरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा वजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. भावां भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणा. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता प्रगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगर सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लभले दृढ खात्रेन तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतले म्हूण तुमी जाणात. देवाचें उतार हें. देवाची उदुकां. Hallelujah, 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 hallelujah. मळबाच्याने केत्रा बरी संवसारांत तुमी परजळतेल्या. जिवीत दिता तें उतार तुमी उबार धरतेल्या. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तोड फारिजेव पाटीं गेले आनी जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावंक तांणी एक मतलब केलो. अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगता जेजू सरशीं धाडले. ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणा. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तूं नेनाय. तर तुका कशें दिसता सांगा आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध. जेजू तांचो घात जाणा आसून म्हणालो, कपट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी
विसारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाव म्हळ्यार कितें? मिसाव म्हळ्यार हांवें हें काम संपूर्ण करी जाय म्हणून घेवचो एक निर्धार जावन आसा. त्या देखून देव एक निर्धार घेता. हांवें म्हज्यात मनशांक बचाव करी जाय म्हणून. देव कित्याक बचाव करूंक आशेता? कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्यात सारक्याची आनी देवाचोच आत्मो आमकां दिला. आनी त्या देखून देव आमकां संपूर्ण जाणा आमचो आत्मो ताच्यात सारकी असो देखून, ताच्यांत दायज देखून, ताचोच वांटो देखून नाश करूंक आशेना. त्या देखून देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो संवसाराचे नाश करूंक न्हय, बागार संवसाराची बाचावी करूंक म्हणून. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 ओळ 16 आनी 17 सांगता. आनी मुंद व्हरून आमी पळयल्यार रोमाकारांक बरोवन सा पावल अध्याय 5 ओळ 8 अशें सांगता. आमी पत्की आसतना ताच्या पुताच्या रक्त मुखांतर ताका जिवेशी मारलो आनी तो कुर्सार मेलो देखून ताच्या देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमचे पासून खाली करन ताणें आमचो मोग करता म्हणून दाखयलें म्हणून सांगता थंयसर सा पावल. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा मिसांव. देवान घेतिल्लो निर्धार. कसलो निर्धार तो? देव आमी पातकी आसतना सयत आमकां बाचाव करी जाय म्हणून तो निर्धार घेता. आनी हो निर्धार घेता आसतना तो आपणाकच खाली करता आनी आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडता. आनी हे मिसांव ह्या संवसारांत आमी मुंद व्हरून व्हरत जाय निंगी. त्या देखून तो ह्या काळार, आयच्या काळार तुका आनी म्हाका विंचता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर कोरिंथकारांक बरयल्लो बूक, दुसरो बूक अध्याय 3 ओळ 17 म्हणटा, देव जावन आसा आत्मो म्हणून. पूण आमी कुडीचे. आमकां पळोवंक जाय, आयकोंक जाय, समजोवंक जाय. म्हाका कोणें बक्षिलां म्हणून म्हाका आयकोंक जाय. त्या देखून तो आमकां विंचता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आयकोंक जाय कुडीच्या कानांनी, आमकां दोळ्यांनी पळोवंक जाय आनी आमकां अणभव करूंक जाय आपूण न्हू. त्या देखून तो मनशां खातीर, मनशां मदलीं तो विंचता. त्या देखून आमी थोडींच आसा क्रिस्तांव ह्या संवसारांत. आनी आमकां त्या देखून बापान पुता मुखांतर संवसाराक मिसांव जावन धाडलां. त्या देखून आमीच मिसांव म्हणून पापा फ्रांसीस सांगता, वी आर द मिशन. आमीच मिसांव. त्या देखून पयल्यान पयलें हे मिसांव हांवें करच्या पयलें संपूर्ण तरान हांवें क्रिस्ताचो अणभव घेवंक आसा. आनी हांवें एटलिस्ट म्हजी सोडवण जावचे पासत देवा सांगता सहकार दिवंक आसा. तर हांव म्हजोच आत्मो विबाडीन संवसाराच्या बुलावण्यांक लागून, म्हज्याच कुडीच्या ओडण्यांक लागून आनी हांव देवाक सहकार दिनासतना म्हजो आत्मो हांव विबाडून चलन तर म्हाका दुसऱ्याक बचाव करूंक जायना. जे म्हजे लागीं ना ते म्हाका दुसऱ्याक दिवंक जायना. त्या देखून म्हजे थंय क्रिस्त आसा जाय, सोमी आसा जाय आनी सोम्याची उतरां आनी सर्गीच्या राज्याची माऊल्यां आसा जाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देव आपल्या लोकाच्या सोडवणे पासत परकी रायाक विंचता. पर्शियाच्या
रायाक सिरुसाक तो विंचता आनी बंदडेंत आसल्या बॅबिलोनाच्या बंदडेंत आसल्या पोरजेक बाचाव करूंक तो आशेता आनी त्या देखून पातकाच्या बंदडेंत आसच्या आमकां बाचाव करचे पासत देवूच आपल्या पुताक धाडटा आनी आमकां ताचे मुखांत्र संपूर्ण सोडवण ताणें लाभयल्या. ह्या कारणा पासून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत ह्या काळार देवान धाडलेली देवान विंचलेली पोरजां जावन आसा. कित्याक ताची महात कार्यां ताची पदवी ह्या संवसारांत आमी पासारूंक आसा म्हणून. त्या देखून पळया पदवी आनी महिमा सर्वेस्वराची म्हणून तुमी वळखून घेया म्हणून किर्तनगर आयच्या किर्तनांत आमकां सांगता. थंयसर श्लोक आसा पदवी आनी महिमा सर्वेस्वराची म्हणून वळखून घेया. ती पदवी आनी महिमा आमी आमच्या जिविता मुखांत्र हेरांक दाखोवंक आसात आनी ते दाळा मात्र आमी साक्षी जाता. आनी हें कशें करचें? प्रामाणीकपणान पयल्यान पयलें नितीवंतपणान देवाचें देवाक दिवन रायाचें रायाक दिवन. ह्या संवसारांत हर एकाक टॅक्स आसा. टॅक्स गरजेचें कित्याक म्हळ्यार संवसारांत कोण राजवटकी चलयता तांणी राज्य आडाळतें बऱ्या तरान करी जाय तर पयशांची गरज आसता. त्या देखून टॅक्स गरजेचें. पूण ताच्याकी गरजेचें जावन आसा सर्गींची मौल्यां देवान दिल्लीं टॅलंटां ती म्हाका फुंक्याक दिल्यात. ताका टॅक्सीस ना. बोक्सोने ताका टॅक्सीस ना. दया माया ताका टॅक्सीस ना. उदारपण ताका टॅक्सीस ना. म्हाका फुंक्याक मेळ्ळां तें फुंक्याक दिया म्हणून जेजू सांगता. फुंक्याक तुमकां दिलां तें फुंक्याकच तुमी दिया. आनी आमकां कितेंच पयशे खर्च करनासतना टॅक्स भरी नासतना आमकां ह्या संवसारांत तर देवाचें देवाक दिवंक जाता. कशें? पेल्याचो मोग करन पेल्याची सेवा करन पेल्याक बरें करन. आनी अशें करता आसतना आमी सर्गीच्या मौल्यांक सर्गीच्या राज्याच्या नियमांक आमी खालतीमान घालता. आनी जसो तुजो मोग करताय तशें पेल्याचो मोग कर म्हणले उपादेश पाळता. मात्र न्हय संवसारांत आमी बरें जावंक बरें करूंक एक हातेर जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमची जबाबदारी आसा सर्गींच्या मौल्यांक साक्षी जावचें. आनी सर्गींची मौल्यां आमकां देवान आमच्या काळजांत भरपूर मापान वतल्यांत. त्या देखून देवान मोग केलो कितलो मोग केला म्हणून तुमी नियाळा म्हणून जुवांचें पयलें पात्र अध्याय 3 वाक्य 1 सांगता. तो मोग आमच्या काळजांनी भरपूर मापान ताणें वतला म्हणटा तो थंयसर. आनी हो मोग फकत आमी डेवलप करी जाय रुता करी जाय. आमकां तो ऑलरेडी आमच्या काळजांत एक जड कशें देवान लायलां. ताका उदक घालचें ताका सारें घालचें चड आनी चड प्रॅक्टीस करचें. प्रॅक्टीस मेक्स द पर्सन परफेक्ट म्हणटात. केदाळ आमी मोगूस करता. म्हज्या मोतीन मोगूस भरता. म्हजी कूड म्हज्या मोतीन कितें आसा कितें हांव चिंता कितें हांव नियाळटां तशेंच करता. त्या देखून हांवें सदांच देवाचे उपादेश म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या मोतीन संपूर्ण तरान बरोवंक त्याच्याच विशयान नियाळोवंक आनी एकामेकाचो मोग करन एकामेकाच्या बऱ्यापणा पासून वावुरतना संवसारांत आपापी देवाच्या राज्याची मौल्यां भरतात आनी ती वाडतात. आनी अशें जावच्याक आज आमी दुसऱ्या रितीन सहकार दिवया. कशें? मागया देवा तुजें राज म्हजें तें येवं. आमी आमच्या बापा मागण्यान मात्र म्हणटा तें म्हजें तें मात्र न्हय ह्या संवसारांत येवं म्हूण मागया. देवा तुजे सेवाक धाड ह्या संवसाराक. तुजी शुभ वार्ता परगटूंक मात्र न्हय साक्षी जावंक. तुज्या जिविताक तुवें कुर्सारस तुकाच भेटोवन आमकां साक्ष दिली मोगाची साक्ष. तीच साक्ष आमी दिवंक आमचेच जिवाचें बलिदान म्हज्या भावा भयणी पासून भेटोवंक म्हाका बोळ मेळो. आनी तशेंच संवसारार चड आनी चड बरे फुडारी येवन आमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जावं म्हणून आमी दुसऱ्यान मागय जाय. साबार जाण आमी आमचे फुडारी राजकीय फुडारी जावं कितेंय
थोडी सुखी करता तर आमी पयलेंच नेगेटीव चिंताव. त्या देखून आमकां थंयसर सा पेद्रूच्या पत्रांत थंयसर सांगलां तुमच्या राजकारणी पासत मागा, फुडाऱ्या पासत मागा. आनी आमी अशें संवसारा पासत संवसारांत बरें जावंक, देवाचें राज्य स्थापीत जावंक मागता आसतना आनी आमी आमच्या जिवितांत देवाचें राज्य स्थापीत करूंक प्रयत्न करतना खंडीत जावन आमचें मिसांव संपूर्ण जाता. बापान आमकां ह्या संवसाराक धाडिल्लें निर्फळ जायना, बगार फळादीक जाता. आनी अशेंच जावं दी आनी आमच्या मुखांत्र देवाच्या राज्याची माऊल्या ह्या संवसारांत बरोवन दीत आनी ती फळादीक जावं दीत. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. एकच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचनार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजलेलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्याच सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरदार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुता तावन लिप्त जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सर सर्व नमस्कार आनी महिमा हो. प्रभावाच्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातक्यांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्रस्थान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां सदांच आयकूंक तयार आसा. देव आमच्या मोगाळ बापा लागीं आमच्यो गरजो आतां उसारुया. मोगाळा बापा, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तुजी पवित्र सभा सोलोवन व्हरूंक तुज्या म्हणयाऱ्यांक आनी तुजे परजेक निरंतर आदार लाभय. तुजे पासत निस्वार्थपणी वावुरतल्यांक बेसांव दी म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी लोकां तावन सांगाता हाडलेलीं सर्व संपन्मुळां लोकांच्या बरेपणा पासत करसूंक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां रक्षण दिवच्या सोजेरांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी अत्मीक आनी लौकीक संगतींनी विधेयपणान जियेशें कर. तशेंच आमचे फिरगजेंत तुजे सेवेक थोड्यांक पुणी विंचून काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्त आनी प्रायेस्त भाव भयणींक तुजो सांगात दी. तांची पिडा गूण कर. उतर प्रायेच्यांक तुजी इश्टागात लाभय. तांची सेवा करतल्यांक बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाक हजार जालेल्या आमी सुमेस्तांनी तुज्या सर्गींच्या राजाच्या नागरीकपणाचे सांदेपण वळखून पवित्र एकवटीत मोगाची जिणी जियोंक निरंतर ससाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा, आमी मागता झुजा वरवीं कश्टोवच्या लोकां पासत विशेष जावन इस्रायल आनी पॅलेस्तीन मदें
झूज जातेत आसा. तसेच उक्रेन आणि रशिया या देशामध्ये झगडें चालूच आसा. हाच्यामध्ये कश्ट होवच्या आमच्या भाव भयणींक तुजी कृपा लाभय. तांचे कश्ट सोसूंक तूं आदार दी आनी बऱ्या मनाच्या उदार मनाच्या लोकां मुखांतर तांच्या फुडाराक कितें गरजेचें दिसपडत्या जिवनाक कितें गरजेचें तें तूं लाभोशें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळ बापा आमी मागता आमच्या भुरग्यां पासत ह्या दिसांनी ती रजेन घरांनी आसतना आवय बापायक बऱ्या तरान विधेय जावन तांचें जिवीत बऱ्या तरान बांदून हाडूंक तांचो फुडार बरो जावच्याक तांचेर तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा फाल्यां ताण जावच्या आमच्या रिट्रीटीचेर तुजें बेसांव घाल. हे 3 दीस आमी तुज्या हातान समर्पिता. आमचे रेतेर बऱ्या तरान जावन आमकां ओएसीस कुर्पेची झर आमच्या काळजांनी फुटोवन ती भायर येवन बरें जावं दी आनी तुज्या सर्गीच्या राज्याक आमी साक्षी जावंक आमकां कुर्प आनी बोळ मेळो म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा ही आमची कालती मागणी तुजे समोर आमी दवरल्यान आमकां कितें गरजेचें तूं तें जणाय तेंच तूं आमकां लाभय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Undokubansu harnaya svikar kır Baba. Vaidakasu harnaya svikar kır Baba. Amkasas biteyta स्वीकार कर बापा. जीवन ये पावन कर मुखार मुखार बापा. स्वीकार कर खाणीक मुखाची उतामचे कुर्पेशीवर दैवितेने सुखीची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करू फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगता. बागा शासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय
ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम कळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरोशान रावता त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Pobit, 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 dul parasu servis pertut, serkani samsar perla tuja wibawa, utsergi tukacije. Sergitu kajice servis poracinavi yitata kajice sergitu kajice sergitu kajice. बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गोट पर गोटुया सुम्या जिसू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जिसू आमी अत्रेता तुझ्या येण्या सोम्या जिसू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपण असो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजमळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दम दिता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सदांच आमी देवाच्या राज्याचे सांदे जावन देवान दिल्ली टॅलंटां देवान दिल्ली देणी आत्मीक देणी बऱ्या तरेन वापरून क्रिस्ताक साक्ष जावंक आनी देवाचें राज्य आमचें थंय स्थापीत करूंक जाय अशी कृपा मागून आतां जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सौम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या तरेची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू
तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Ditai undo jivitasu Tun somyarai ka sasu Ditai undo jivitasu Tun somyarai ka sasu Ye Jesu ye Kalsan muchau berkali se mogan tuja Yesu ye kalsan muchau berkali se mogan tuja Guli sumi musu salah Tu sumuk maka dilah Guli sumi musu salah Tu sumuk maka dilah Ye Jesu ye kalsan muja berkali se mogan tuja Ye Jesu ye kalsan muja berkali se mogan tuja प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दय करून बसा. भोवनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आमकां येदळूच कळीत जाल्ले प्रमाणे आज आमी मिसवाचो आयतार संभ्रमता. मिसवा पासून विशेष रितीन मागोवंक सांगतच आमचें दान दिवन मिसवाक आमचो आदार दिवचो एक कायदो आसा. आज हांगासर आमी वाहनां बेंजार करतले.
आता पयले मीस जाल्ले उपरांत हांगा तावनूचो याजक आशिर्वादाचे मागणे म्हणटलो. त्या उपरांत वाहनांचेर पवित्र उदक आमी शेणायतल्या. त्या उपरांत दुसऱ्या मिसा उपरांतय मिसा काडिल्लीं वाहनां आमी बेंचार करतल्या. ताचे उपरांत हांगासर तुमची वाहनां हाडल्यार आमी ती बेंचार करता. दय करून हेरांक ही खबर ತಿಳಿಸಿया 2 परां पयलें जाता तितल्या मापान वाहन हाडूंक. कित्या उपरांत आमकां रेतीरेक तयारी करूंक आसा, कदेलां मांडूंक आसात. तुमकां येदोळचो कळीत आसचे प्रमाणे फाल्यां तावन बुधवार म्हणसर 3 दिसांची कॅरिस्मेटीक रेतीर हांगासर चलता. पावस येनासतना हेर अडकळी नासतना बऱ्या रितीन ती चलचे खातीर मागा. दुसऱ्यान सकाळीं 8:30 वरार ही रेतीर सुरू जाता. 2 व्हिलरांक हांगासर पार्किंग आसतलें. 4 व्हिलरांक वेगळी आयिल्ल्या वेहिकलांक इल्लोसो जागो मात्र आसा. ताचे उपरांत जागो आसचो ना. दय करून आमकां सुदारसिया. देव बरें करूं. आतां उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देवासो, बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. वाहनां बेंजार करचे मागणे. आतां आमी म्हणटा तुमची वाहनां आसात, कोणाची नांत जाल्यारय तुमच्या कुटुंबांत आसतलीं तांचे बसत आज आमी मागया. मोगाच्या न्हू तुमकां सोमेस्तांक हांव एक बरो दीस आशेतां. ही वाहनां नव्यान घेतिल्ल्या वेळा आनी तशेंच आमी ही वाहनां बेंजार करतना देवाचो आशिर्वाद मागता. देव आमच्या संगता येवन आमकां आमचे पयन सालीस जावं दी, आमच्या वावराक बरें फळ मेळोवन दी आनी आमचें दिसपडतें जिवन सुखाचें संतोशाचें जावं दी म्हूण आमी मागता. तर ह्या सर देण्या बसत आमी देवाक अर्गां दिवया आनी आज परत्यान ताची कृपा आनी देणी मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सांजुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तोमासाक सांगलें, हांव सुवाट सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. देवाचें उतर हें. आशिर्वादाचें मागणें गाडयेंचेर. सर्गींच्या बापा, आमच्या रचणारा आनी पोसणारा, तूं तुजे रचनेचें काम संपूर्ण करूं आमकां उलो दिताय आनी आमच्या वावराक प्रतिफळ दिताय. तुज्या बेसावान हें वाहन जोडूंक फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजी जानवाय आनी बरेपण नियाळून आमकां तुज्या मोगान बर म्हूण आमी मागता. आज ह्या पुण्यशेताक हाडल्या ह्या वाहनांचेर तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल. ह्या वाहनाचेर सवारी करतल्या तशें वावर करतल्यांक तूं सर आपायांतलें राख आनी तांचे पयन आनी वावर सुपळ कर. तांचे कुडीक बरी भलायकी, मोतीक समाधान, वेव्हारांत यशस्वी, कुटुंबांत माया मोग फोव कर. तुजो पूत जेजू तांचे सुवें सदां आसो आनी तांच्या पयनसो सांगाती जावं. तुजो पवित्र आत्मो तांकां सदां सांबाळूं आनी तांच्या जिणेच्या पयनार आदार जावं. तुजें आज तांच्या सांगाता आसून तांकां तांचें संरक्षण करूं. शेकी बसयलेल्या गांवाक आमची वाट सुगम कर आनी ससनाचें सूख जोडूंक आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां तुमी तुमच्या गाडये लागीं रावचें आनी थंयसर आमी येतले आनी आगमेन शिंपडायतले. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका.
संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका दिव्याचे केदी पातये नासता तुझेर सोम्या आमी पातयेता कस्तूर तुमी कितेंसले की नासता दिव्य कोठार तुझे गाजयता शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारान म्हाका संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारान म्हाका संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका मुखार पुत्रा सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद आमकां आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर माडून हाडता ओएसिस 2023 घराण्यातली विनंती आत्म्याचे उमेदीन घराण्यातली विनंती सा पाऊलनु रोमा घरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रिती ऑक्टोबरच्या 23 तावन 25 तारीख म्हणसर कर्मेलित याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तुम्ही येया हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक सागसाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल ह्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचें उतार उलयता देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.